हांव तुका भेटयता। सर्व तुजे पसोत येजूच्या बो पवित्र काळजा, येजूच्या दैवीक काळजाचे ससायन राख आमच्या बो बगेबोन पाप सैबाक जातो ताका उस्वाट कठाय आनी बुसावन। म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा, हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्कनी नमस्कार करता, वर तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण। जशी बरी रावतली तसो बरो दीस दी सैबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता, म्हजी चिंतना म्हजी सक्त म्हज्या हेच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता। तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसोत बक्षी म्हजी सुमेस्त पथकां म्हजी पथक्याची काकूत कर। देवा पवित्रत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना समजाक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक भवर्थचे विधान। सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक सन बाप पूत आनी पवित्रत्म म्हूण हांव तिर्सत म्हणटा। तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा। ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता, कित्याक तूं सासणेक सत आनी सणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या। तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय। ह्या बाबर्तांची येवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता। आमेन। बुरवशाचें विधान। सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन चड म्हज्या पथकांचे वखसाने आनी हे जिणये उपरांत सासणेक सूख जोडटली म्हूण हांव बुरवसतां, कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां। ह्या बुरवशांची येवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता। आमेन। मोगाचें विधान। सर्वेस्परा देवा सर्वस्तुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसोत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता, कित्याक तूं वर्तो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो। ह्या मोगांची येवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता। आमेन। दुखीचें विधान। म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नेतीची शिक्षा म्हाका फावो जाली। पूण चड करून तुका भोव पर्या आनी सर्वस्तुप्रासर मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो, देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकांचे समये सुकयतली म्हूण तिर्निचेव करता। आमेन। मोरयेक समर्पण। म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळींच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता। म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळ्यांच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणलें बरें। कोरोना पिडा गूण जावच्या खातीर मागणें। सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिन वाचताव, कित्याक तूं बरो, तूं आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय, मेटा मेटांनी आमची जतन करताय। भावार्थान आमी तुजे सरशीं येताव आनी भरवशान तुज्या मुखार सरपडताव आनी हे आमचें कालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परताव। तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घायां वरवीं आमकां बरीं केली। आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायाची दिश्ट घाल। तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर। येदोळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर। हे पिडेक वखद सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जणवायन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय। पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिब्बंदींक, सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ। हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवांक पाटी येवंक कश्टतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचेर
तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसाडतल्या सर भावां भयणीक फवत यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणे आमी तुका करता. पिडेस्तांक गूण करून तुका महिमा लाभयल्या तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमकां दीस परत्या संतोश आसो आनी संभ्रम आसो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या विगाराचो आज 67 वर्सांचो जल्म दिवस तांणी आचरण करतात. ह्या संदर्भार आमी फिरकस कुटाम जावन तांचे खातीर मागोवंकू आमी हांगासर आसो. तांकां देव बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिवन दी आनी तांच्या मिसा वावरांत देव तांकां राखून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागया. आयच्या मिसाचें तेसावां क्लेवी डिसिल्वा, संदेश डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर भेटून जावन आसा. तशेंच स्वप्न ठावरो तिच्या तेसावां खातीर आनी ओवन कुलासूच्या आत्म्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटून जावन आसा. ताचे संगी आमचें तेसावां सांगता घालल्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो देवाक हांव अर्गां दिता. 67 वर्सांचे बेसांव ताणें म्हाका दिल्ल्या खातीर आनी ताचो याजक जावन ताचे खातीर वावरूंक ताच्या शेतांत वावरूंक हो अवकाश आनी आपण दिल्ल्या खातीर
अर्गां दिता आसतना म्हजे खातीर मागोंक तुमकां उलो दिता आनी तशेंच मुखल्या वर्सांनी देवाच्या दयेन आनी मनशांच्या मोगान ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक म्हाका कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत आमी पळयता एक विशेश घडीत इस्रायलाच्या ह्या आमच्या सल्वासांवाच्या चरित्रेंत हें अदी वर्तें घडीत आनी विशेश जावन आसा कित्याक देवान मनशा कडेन सल्लो केलो आनी देवान केल्लो तो सल्लो एक कवनंट तें पर्मनंट उरच्या खातीर सदांच उरच्या खातीर आनी देव ह्या सल्ल्यातावन फाटीं वचना कित्याक तो सर्व दयाळ सर्व मोगाळ. पूण हो मनीस आमी जाणाव आमचें तें कितें घडटा म्हूण पूण चरित्रेंत देवान मनशा कडेन सल्लो करन हांवें सांगिल्लें दिल्ले उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमचे संगत हांव सदांच आसतलों. आनी ताणें आपल्या लोकांक हेरांनी समजून घे जाय आनी तांकां जिवनेची रीत ह्या उपादेश दिले आनी तशेंच हेर राष्ट्रांक एक देख जावंक पळयात तें परजा तें राष्ट्र देवाच्या मोगान भरलेलें आनी तांकां एक जिवनीय रीत ह्या उपादेश आसात. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो आमकांय ते दिल्यात आमी त्या सल्ल्याचो वांटो जावन आसा ते आमी कितल्या तरान आमी जिवंक शकता तें आमकां समजून घेवन देवाच्या मोगान वाडोवंक कृपा मागया आनी बलिदान फावते भयणीच्या खातीर आमचे अस्कत वळखून घेवन आमच्या पातकांचें दूख धरया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाचो सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संपार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Sumia kakulka, Sumia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka, Sumia kakulka. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बगयो नित्यांक वारी मुरयेच्या विनवणेन त्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश बगूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन येवन सरेस्पराचीं सर उतरां आनी सर कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांनी एका तळ्यान जाप दिवन म्हळें सरेस्परान सांगिल्लीं सर उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोइजेन सरेस्पराचीं सर उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ताणें दोंगराच्या एका मळांत एक वेदी बांदली. इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडलें. तांणी होम बली पेटयली आनी पाड्यांक मारून सरेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रगतांतलें अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरिल्लें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपटायलें. ताणें सोल्लेचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सरेस्परान सांगलां तें आमी सगळें पाळटल्या.
आमी ताका विधेय जातल्या उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचे शिंपटोन म्हळें, हें तें रगत सरेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सोम्याची वडवी गायता, देवा म्हज्या तारकां थंय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, देवा म्हज्या तारकां थंय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. सोम्याचो मोग हांव सदां नियाळटा, रायाक म्हज्या हांव वंदिता. सोम्याचो मोग हांव सदां नियाळटा, रायाक म्हज्या हांव वंदिता. महान ताची कीर्त संतोषान गायता, महान ताची कीर्त संतोषान गायता. नांव ताचें हांव गायता, मोग ताचो हांव नियाळटा. नांव ताचें हांव गायता, मोग ताचो हांव नियाळटा. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, देवा म्हज्या तारकां थंय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, आत्मो म्हजो सोम्याची वडवीक गायता. सोम्याची कीर्त हांव सदां गाजयता, देवाक म्हज्या हांव अर्घां दिता. सोम्याची कीर्त हांव सदां गाजयता, देवाक म्हज्या हांव अर्घां दिता. परतो ताचो मोग, परती ताची दया, उरतो ताचो मोग, उरती ताची दया. सोम्याचें गीत गायता, कीर्ताची हांव गाजयता. सोम्याचें गीत गायता, कीर्ताची हांव गाजयता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, देवा म्हज्या तारकां थंय उल्हास पावता. आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता, आत्मो म्हजो सोम्याची वडवी गायता. Alleluia, 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 alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोवला, इश्मोरा पळयतलो. कित्याक बापातावन आयकल्लें, सर तुमकां कळीत केला. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे राज अशें म्हूण येत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें पूण सक्कड न्हिदून आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो पालवी पुटोवन कणसां येताना नेरय दिश्टीक पडलो तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले दनया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपुल्लें न्हय तर तातूंत नेर खंय थावन आयलो दनयान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय जैतें तर आमी वचून तो हुमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बोट दितना सांगात आसा तुमी गोवी हुमटिशात लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांनी बरा देवाचें उतर हे नकनी तुका क्रिस्ता वडोल मिसाच्या सुरवेर आज एक बरो दीस म्हळें दीस बरो ह्या पाड म्हणून आसा गे ना आमी मुनीस इतले जाण आसा हांगासर मिसाक आयिल्लीं मुनीस बरे आनी पाड म्हणून आसात गे आज जेजून एक वपार सांगली हांगासर आनी त्या वपारींत एक वंपी बी वंपतना केदाळेरी एक रैत बरें बी वंपता कोणी मिक्स केल्लें पाड आसलें वचोन वंपिना बरें बी वंपता पण हांगासर जेजून सांगिल्ल्या वपारींत ताणें बरें बी वंपलें पूण उपरांत थंयसर नेर पळोवंक मेळ्ळो म्हळ्यार बुरशीक जालें तें बरें थंयसर आसा तें पूण देखून तो वावराडी येवन म्हणटा हांवें तुवें तुज्या शेतांत काम केल्लें आनी आमी बरें बी वंपुल्लें वो नेर खंय थावन आयलो वायट खंय थावन आयलें हें मनशा विशयांत संवसारा विशयांत जेजून सांगचें आमचे विशयांत हांवें मनशांक रचल्लें बरें रचल्लें आज वायट खंय थावन आयलें वायट दिसता आमकां आमच्या भोंवतणी आमच्या मदेंच आसा आमच्या थंयच आसा देवान संवसार रचलो उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेल्या जाल्यार पयल्या दिसा ताणें उजवाड जावं म्हळें आनी उजवाड जालो सूर्यो चंद्र नखेत्रां देवान तें पळयलें आनी देवाक तें बरें दिसलें कित्याक ताणें रचल्लें बरें देवान पळयलें देवाक तें बरें दिसलें दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा चवथ्या दिसा देवान सुकणी सावजां रचली मोणजाती रचली आकाश रचलो आनी कितें रूख झाडां रचलीं दर्यो मासल्यो हें पुरा रचलें आनी देवान तें पळयलें देवाक तें बरें दिसलें आद हांवूक देवान रचलें आद हांव एकसुरो आसलो तें देवाक बरें दिसोना ताका तें बरें दिसोना देखून तो हे वेकी रचता तांकां सांगाता दवरता आनी देवाक तें बरें दिसलें देवान तर सक्कड बरें रचलां ताणें पळयलां आनी ताकाय बरें दिसलां तर वायट खंय थावन आयलें थोडेच दिसां भितर तो सोरोप मुखार येता सैतान आनी तो मनशांच्या मोतींत खोटेपणाची चिंतना घालता आनी अशें वायट संवसारा भितर आयलें आनी ह्या आमच्या जिवितांत आमी तें अणभव करूंक शकता वायटय आसा बरें करतलो बरें करीत येता सेवा करता दान दिता आनी पिडेस्तांक पळोवंक येता भुकेल्ल्यांक जेवंक दिता आनी कितें बरें करीत वेता तो आनी एकलो वायट करीत वेता हें बरें करतल्याक ताचे विरोध उलयता हाका कितें सड जालां कोण ना वो दिता पळय हाका गरज नासलें ही कित्याक अशी सेवा करूंक येता हिणें कित्याक तशें मुखार वेचें आनी कळ्ळें अशें वायटाचें कामां करीत आसा तितून उर्यात मात न्हय जीव सांबाळच्या बदला जीव काडटले आमचे मदें आसात
वायट उलोवन जीव म्हळ्यार बरें आसा आनी हें पळयत आसतना खोटेपण आसा पूण सुमयाचें आपोवणें जावन आसा आमी बरें करीत जाय म्हणून. आतां सवाल आमच्या मदें पाड आसा गी म्हणून आमी मिसा घेता मागणें करता रजार करता आमच्या मदें वायट आसा गी दोगां मदें न्ही हांवें सांगचें आमच्या भितरच वायट म्हणलें आसा गी. देव आमकां बरें म्हणून रचला मात्र न्ही ताणें बरें जावंक वाटी ताणें आमकां दाखयल्या. आयचें वासाप पयलें वासाप तुमी आयकलें जाल्यार आमी वायटांत सांपडनाशे पाड आमी करूं नजो म्हणल्या खातीर तो उपादेश दिता मोइजेच्या हातांत असलेच नियम तुमी पाळा आनी ते पाळल्यार तुमी बरे जातल्याच. देवाक मान दिवचो मनशाक मान दिवचो गौरव दिवचो हे 10 उपादेश मोइजे लोकांक वाचून सांगता आनी लोक म्हणटा आस्तावन आमी हे उपादेश पाळटल्या आमी देवाची परजा जावन जियेतल्या आनी देव म्हणटा तुमी जर तर हे उपादेश पाळशात जाल्यार तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत तो सल्लो केल्लो आमी आयकलें. तो देव आनी आमी त्या देवाची परजा आसता पर्यंत देवाचें उतर आमी आयकतल्या आनी तें पाळटल्या म्हणलें एक ओप्पंद जाता करार जाता. आनी ताका सरी जावन आदल्या काळाची ती रिवाज बली भेटयतात आनी त्या शेळयेच्या रगात लोकांचेर शिंपडयतात. पूण सल्लो आदिमागा जाल्लो आमचे थंय आमकांय एक देवानी आमचे मदें सल्लो जाला. पवित्र स्नानांत आमी बसयलां सैतानाक तूं पाठ करताय गी वय हांव पाठ करता म्हणून आमी सांगलां. सगळे ताच्या करण्यांक बोलोवण्यांक आनी सकट वय हांव पाठ करता म्हूण सांगलां. देवाक सर्पद्विदार बापाक सत म्हणटाय गी वय हांव सत म्हणटा म्हूण सांगलां. वायट आतां हांव पयस रावतां हांव बरो जाता बरी जाता म्हणून आमी बसयलां. बसवणी मोइजेन त्या दाळाच्या इस्रायल परजेन केल्ली न्ही हांवें आनी तुवेंय ती बसवणी केल्या. देखून एक बरो दीस म्हळ्यार आमी देवान आमकां एक बरो दीस दिला. त्या बऱ्या दिसा आमी बरें जायचें. आमचें थंय कितेंय वायट आसा जाल्यार केदाळ आमी तें उमटून काडचें. हो जावन आसा एक अवकाश. ते म्हणटात थंयसर आमी वचून उमटून काडूंक गी नेर गाद्यांत काडटा आसतना तीं वट्टारे खंयचे नेर काडटा आसतना गोवी उमटून काडूंक पुरो. पूण आमचें थंय आसलें वायट आमी केदाळय काडयेत. कोणे काडयचे दुसऱ्यांनी कोणी जाडूंक घेवंक जायना. दुसऱ्यांनी कोणी आमचे भितर रिगोवन आमकां नितळ करूंक जायना. कांय आधार दिवयेत हेल्प करयेत. पूण हांवें बरें जायचें जाल्यार हांवें प्रयत्न करीत जाय. देखून तुवें बरें जायचें जाल्यार तुवें प्रयत्न कर. तुजें थंय कितें वायट आसा मसोर आसा राग आसा बारीकपणाची तान आसा नंजे उलयताय हेरां विशीं वायट उलयताय आज तूं जर ती कर. जर असलें वायट तुजें थंय आसा म्हजें थंय आसा आज सोम्यान एक अवकाश आमकां दिवचो तें वायट सांडून बरें जावंक. बऱ्या दिसा बरीं मनशां आमी जावया आनी हाचे उपरांत बरेपणान जियोंक आमी प्रयत्न करया. आज विकाराचो जल्माचो दीस 67 years देवान कांय व्हडल्या अवघडांत हांव ह्या नश्टांत हांव ताका राखला. 67 years देवान राखला म्हूण सांगल्यार खंडीत हांव देवाक अर्गां दिवचो दीस. आनी आमकांय सगळ्यांक आमकांय देवान राखला आमच्या जिवितांत. देखून ताणें देवाक अर्गां दिता आसतना आमी दुनिया देवाक अर्गां दिवया. इतलीं वर्सां देवान आमकां सांबाळिल्ल्याक पयल्या वाटेन. दुसऱ्या वाटेन हाचे उपरांतलें जिवीत आसा. देखून बरो दीस म्हळें एक बरो मनीस जावन एक बरी व्यक्ती जावन आमी मुखार वचूंक आसा. आनी ह्या खातीरय देवाचो आदार आमकां जाय. ताणें दिल्ले उपादेश पाळन आमच्याय जिवितांत आमी बरीं मनशां जावंच्याक ताचें प्रेरण ताची कृपा मागता आसतना विगारा खातीरय मागया. मुखल्या ताच्या जिवितांत ताचें मिसांव बऱ्या रितीन ताणें करन मुखल्या त्या सुमयाच्या उतरा प्रमाणे ताणें जियेत आसतना हेरांकय तेंचं प्रेरण दिवंक देव ताका आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. उबे रावया आनी आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र युकरिस्त भावार्थ्यांक वांच्या मिसावांत पापा साहेब सर बिस्प आनी याजकांनी योग्य रितीन भागीदार जावन खऱ्या स्पिरितान बलिदान बेटेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशांत आनी समाजींत शांती नीत आनी भलायकी सदांच रास करूं. आमी सर्वांनी एकामेकाच्या गरजांत पावून कोरो येवकरिस्तीक समुदाय बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिडेन आनी कोरोना पिडेन कश्टोवच्या सर्वांक तूं राखून व्हर. पवित्र येवकरिस्ताचे सक्तेन बरोवन बरी भलायकी आनी सवस्काय जोडिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या विगाराक तुज्या विस्नार बेसांवांनी भर. तांच्या मिसावान सदांच तांकां बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष लाभय. तांणी ह्या फिरगजेन बरो गवळी जावन वावरूंक तांकां आनिकी चड उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. देवादीन जाल्ल्या आमच्या विगाराच्या आवय बापयक सासण विशेव लाभय. तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आमी आतां मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार हाडल्यान ती स्विकार कर आनी तुज्या कृपेदेनांनी बर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मुझे जिन्हे दिव्या व्यक्ता सौम्य मोला देखतेनी तुझ्या उदर पोरान बाकी ही जिनी. आता उन्या आणि वायना सोबत भेटे ताकानी सगळे सर्वच तुका अर्पून दिन पोरी. मोगान किते तुवे दिलाय ते मोगान तुका अर्पून दिता. मुझे जिन्हेचे हे बलिदान तुका मनवाले ते जाऊन. मोगान किते तुवे दिलाय ते मोगान तुका अर्पून दिता. मुझे जिन्हेचे हे बलिदान तुका मनवाले ते जाऊन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारांगा सर्वेस्वर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान आंकवार मयेतान जल्म घेतना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सेंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापांतून वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती असो आनी आमच्या फायदे असो. भगवंत आमकां मरी असो भक्तीन आमी आज उडास करता. तुज्या दिन वसणेचें गीत गावून तुजे कनवाळे आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजें विजमेता
सर्व कडे मनशां तें कितले अपरमेत तुजे दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणेचेर खाकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशें दिवतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 dălbarea să servești per tu. Săr ani somsar, vălar tuja, văi un sărghit tu caje, Sergitu każe, serweți părace nawi, e tata każe. Sergitu każe, Sergitu każe. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कर स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुवेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक खररचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो घुट परगटुया. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता. तुझ्या Sumia Jesu, आम्ही अत्रेगदा. बापा जेशा मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तुझ्या पवित्र सभेक प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमुरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेयोन जुजे बागेयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळोवन म्हणया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्ल्यांक बक्षिसांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शांततेक आमकां तुजे उदार खाकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक वरान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचे झडटी आनी ख्यास्त थारीन जावं. पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेनी वखार दिवं. पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुभागी. सुम्या तुजे बदलेचे म्हाका फावना पूण तुज्या वचनान म्हाका भलायकी मेळटली. So
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भगवंत आमकां एक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरी आमकां फावो जाल्यार सडूंदराची भक्तीपणी साखरी करून कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवाय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. जिन्नेच्या पैनारा आस्था एकसुरे संतता मुर्ये माये कोरो माता कसली स्पिरांग मागाना ही मुर्ये तू आमचे संगी आमकां तुझ्या गोमांगे आवश्यावे तुमकां जेजू लागीं ही मुर्ये ये तू ये ही मुर्ये ये तू ही मुर्ये ये तू ही मुर्ये ये तू मुगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद San Sebastião, Uma pessoa benaticor, bagaimana kursuci kurben nivaram kam shadava jazmanantle, bapaचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. एक घडी बरोबरच्या मोगाळ फिरगजगारानो आज आमचो विगार आपलो 67 वर्सांचो जल्म दिवस ते आज आचरण करतात. तांचे बराबर आमी सांगात आज देवाक ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत अर्गां दिलीं आनी आमी आज सर्व तांकां बरें मागता. बागी जल्मा दीस म्हणटा हॅपी बर्थडे म्हणटा. आमी सर फिरगज याजाक बाप वॉल्टर सोवे फादर अश्विन हांव आनी आयचो सैरो याजाक बाप अँटनी शेरा आमी सोमेस्त याजाक बाप आमच्या विगाराक आमी बरो जल्मा दिवस मागता. देव तांकां आनीक आशिर्वादांनी बरोवन दी. हांकां बरी भलायकी मोतीक समाधान लांब आऊक देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागता. हॅपी बर्थडे डियर फादर. आतां आमी हांगासर वेदिराजचे सर याजाक तांकां आमी फुलांचो तुरो दिवन तांकां आमी उल्हास पाठयता. ताचे उपरांत सर फिरगजगारा तर्फेन आमचो उपाध्यक्ष आमच्या विगारा बरें मागतालो आनी उपरांत कार्यदर्शी सोवे तांणी फुलांचो तुरो तांकां अर्पितात. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Father. Happy birthday to you. मोगाचे सर फिरगजकारांनो देव बरो दीस दिवन तुमकां. आज तुमकां गुत्ता आसल्या प्रमाणे आमचो मोगाळ विगार बाप माणिक मणियारी भोवमनादीक विन्सेंट मोंतेरो तांचो जल्माचो दिवस आशेर करतात. तांकां आमी बरें मागता. सर फिरगजकारांचे तर्फेन गोळीक परिशदेचे तर्फेन आनी सर्व आमच्या धर्म भयणींच्या तर्फेन तांकां हांव बरें मागतां. देव तांकां सदांच बरी भलायकी दिवन दी. सदांच उर्बेन बरोवन दी. प्रत्येक तरान आमचे सांगाता बेंदर फिरगजेंच आनी कितलीं वर्सां आसात म्हणून गोतून 3 वर्सां जाल्यात तांची. तांकां आनीक देव बोळ भलायकी दिवन दी आनी संतोश दिवन दी म्हणून आमी मागता. आनी तशेंच आमची कार्यदर्शी श्रीमती मेवीस रॉड्रिगस तांणी तांकां फुलांचो तुरो दिवन उल्हास पाठय जाय म्हूण सांगून हांव विनंती करतां.
म्हजे खातीर मागिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच मागणें रावय नाकात मागणें मुखारसून वचून ह्या वरवीं हांवें आनी चड 2 पटी म्हळां आज आनी चड उर्बेन ह्या फिरगजेन वावर करून दिवं म्हूण भोवशा तांकां हांवें थोडें भोगता कोणा म्हजी उर्ब आयली निवल्या म्हूण सांगून पावशे दीस कांय करूंक जायना ते कशें थंड आसा जावंक पुरो पूण हें सगळें तयाराय केल्ल्या सहायक विगार फादर आश्विन आनी सांगाता फादर रॉन्सन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा उल्हास पटेल तुमकां सुमेस्तांक आनी सोबीत रंगीत तरान मिसाचे लितुर्ची सोबयल्ल्या आमच्या एपिस्टॉलीक कार्मेल कॉयर मंडळीक आनी आमचो कॉयर मास्टर ऑझीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगाच्या अल्तारीची तयारी केल्ल्या आमच्या सॅक्रिस्टन लॅन्सीक देव बरें करूं तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. भायर येतना तुमकां बर्थडे केक मेळटली दया करून स्विकार करून वचा.